I tried my level best to put Sonsodo in place. Sonsodo कोयरा विलो प्रकल्पाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हूण हांवें म्हजे तरेन प्रचंड प्रयत्न केलो अशें आदले कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबो हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना विधान केलें. तशेंच थंय रेमेडिएशन फास्ट ट्रॅक करून थळ पसून मेळिल्ले ताचे पुरावे लेगीत आसा, पूण थंय पॉलिटिकल वील आसप गरजेचें. थंयसरल्या सगळ्या थळाव्या आमदारांनी फुडाकार घेवन सोनसोड्याचो वन्स अँड फॉर ऑल इश्यू सॉल्व करपाक जाय अशें मत मायकलान उक्तायलां. I tried my level best to put Sonsoda in place and थिंगा रेमिडिएशनूय फास्ट ट्रॅक केल्लें. जो आदलो कचरो आहलो पळय आनी थळ पासून मेवलें एक सोतेर आमकां, म्हणजे वी गॉट द ग्रावंड. तो दोंगर आहा तो काबार करून ग्रावंड बसून मेवल्ले, फोटोग्राफ्स बसून काडलेले आहा. पूण थिंगासर पॉलिटिकल वील आसपाक जाय. सगळे थिंगासरले आमदार आनी जो आयज सरकाराक सपोर्ट करता पळय तो बसून रिजनल तेणें सगळ्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय आनी हो इश्यू वन्स अँड फॉर ऑल सॉल्व करपाक जाय. हाय पावर्ड कमिटीची मिटींग 2 फावटी बसली आनी हो इश्यू फुडें गेल्लो आहा. हिंगा कांय ना, हिंगासर खाली टेंडर काडून वर्क ऑर्डर दिवपाक जाय नेवो प्लांट घालपाक.